गाव भावात विश्वास मोगूचा गाव. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. मोगाल बाबा भयणो, ह्या देव मंदिरांत ओदीक करून आयच्या दिसा ह्या नोवेनाच्या मिसान भाग घेवंक देवान आमकां सगल्यांक कुरपेन बोल्ल्या. आमी हांगा आयल्या आमची मागणी घेवन. आमी हांगा ह्या पवित्र जाग्यार उबी आसाव देवाक दिनवासूंक. आमकां जायते फावट असले उपकार आयकूंक येता. पादग्नाल्याच्या विणवणेन फादर म्हाका हें कितें मागलां तें मेळटलां, खुशाल आसा. तशेंच दुसरे वाटेन आमकां दुसरोय लोक आपले पेसोत मागोंक लायता. आयज सकाळीं मिसाची तयारी करता आसतना एक आवय म्हज्या फुड्यांत आयली आनी आपल्या भुरग्या पासत ताका कॅन्सर जाला, ताचो इलाज ताका देवान पेखुवणी पादग्नाल्याच्या वरवीं मागोंक आमकां लायले. तशेंच भाशेन एक बाबूय, एक नवोच बापूय आपल्या ल्हान भुरग्याक तो उलयल्या पुरो म्हूण आमकां मागूंक लायता. आनी असली मागणी आयच्या दिसा आनी ह्या सुवातेर जेन्ना जायतो लोक आपली ही मागणी घेवन येता, तांची मागणी देवान आयकल्या पुरो म्हणून आमचे मागणी आयज खेरीत भाशेन बापाक उबारुया आनी आमच्या मागण्यांचो फोड आमकां भेटूंक देवा मुखार आमी सदांच बरीं मनशां जावंक, पवित्रतायेन भरलेलीं मनशां जावंक आनी आमच्या पातकाची आनी असोक्तायेची दूख धरून देवा लागीं आमी भोगसणे मागुया. देवाचे काकुतीक उलो मारून सगलीं जाणां आमी बरोबरूच म्हणुया. हांव पातकी सोर पोतवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्हे हांव सारून सांगता. मोनान चिंतून, तोंडान उच्चारून, वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच सांकवार मारये सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पोदवेदार देव, आमची काकूत करून आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. Krista kakutku, Krista kakutku, Sofia kakutku, Sofia kakutku. प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, वाट चुकतोल्यांक तुज्या स्वताचो उसवाड तूं दाखयताय आनी जिविताच्या रस्त्यार परतून हाडटाय. आमचे जिणेचे चालींत क्रिस्ती बाबार्थाचेर आड वेता तें पयस करूंक आनी हो बाबार्थ थीर करता तें धरूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. इसायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप.
प्रमाणीक मनशाचो रस्तो नीट. तूंच प्रमाणीक मनशाचो रस्तो नीट निवळ करताय. तुज्या निवड्याच्या रस्त्याचेर चलून सर्वेस्परा आमी तुका रावता. तुज्या नांवाक ओतरेकता म्हजो वतमो. तुजो उगडास म्हज्या काळजाचो उलास. रातचो लेगून म्हजो वतमो तुका आशेता आनी म्हज्या वडद्यांत म्हजें काळीज तुका सोदीत आसा. तुजी नीत प्रितुमी वयर दिसती पडटली तेन्ना संवसारांतल्या मनशाक तुजें प्रमाणीकपण वळखूंक मेळटलें. सर्वेस्परा तूं आमकां शांती दिताय आनी आमचीं कामां तूं शांतीक पावयताय. सर्वेस्परा आकांताक आमी तुका सोदता. आमचे हाल उपद्रे तुजी खास्त आमकां. जशें पोरसूट जावच्या वेळार एक गोरबेस्त बायल कश्टावता आनी दुखीनी बोब मारता, तशेंच सर्वेस्परा आमी तुज्या मुखार जाल्या. आमी गोरबेस्त जाल्या आनी वॉलंतराक पावलोल्या परी आमी कश्टावता. प्रितुमीक आमी तारुणाचो वतमो दिवंक ना देखून संवसारांत आनीक मनीस जल्मूंक नात. तुजी मेलोलीं जिवंत जातलीं आनीक तांची मोडीं मोडटलीं. सोगलीं तुमी दुलेंत रावतल्यानो उठात आनी कुशालकायेचे उलास सोडात. कित्याक तुजो दोव पोरसुळीत जाला आनी जमीन आपले कुसव्यांतलीं मोडीं नव्यान जल्माक हाडटा. देवाचें उतर. देवाचे उपकार. आमचो जबाब. स्वर्गार्थान प्रितुमीचेर सर्वेस्परान दयाळ नदर घाली. म्हणुया, स्वर्गार्थान प्रितुमीचेर सर्वेस्परान दयाळ नदर घाली. पूण तूं सर्वेस्परा सासणाक तगताय. युगाच्या युगाक तुजें नांव उरता. उठ आनीक सिवोन शाराची दया कर. कित्याक कालखूत करचो वेळ पावलो. होच तो वेळ, कारण तुज्या चाकराक तांच्या चिऱ्याचो उगडास पुऱ्यान उमाळे हाडटा आनी तांचे दुलीची लेगून चुरचुरे दिसतात. जबाब. स्वर्गार्थान प्रितुमीचेर सर्वेस्परान दयाळ नदर घाली. जेन्ना सर्वेस्पर शिवोन शार नव्यान बांदतलो आनी व्हडा दबाज्यान दिसती पडटलो, तेन्ना राष्ट्रां सर्वेस्पराच्या नांवाची भोगती करतलीं आनी प्रितुमीचे सगळे राजा तुजे मोहिमेक मान भोवमान दितले. आदार नासलोल्यांचें प्रार्थन तो आयकतलो. तांच्या मागण्यांची बेपरवा करचो ना. जबाब. स्वर्गार्थान प्रितुमीचेर सर्वेस्परान दयाळ नदर घाली. जल्मची आसा ते नवे पिळगेन सर्वेस्पराची स्तुती करची खातीर युगाच्या युगाक हें सगळें बरयलोलें आसूं दी. आपल्या ऊंच पवित्र ठिकाणांतल्यान सर्वेस्परान ओडव घालो. स्वर्गार तान प्रितुमीचेर ताणें दयाळ नदर घाली. कोयद्याचें रुदन ताणें आयकलें आनी मरणाचें फर्मोण पडलोल्यांक ताणें सुटका दिली. जबाब. स्वर्गार्थान प्रितुमीचेर सर्वेस्परान दयाळ नदर घाली. उद्गार. Solvesporak sui, solvesporak sui, solvesporak sui, sui, sui. Solvesporak sui, solvesporak sui, solvesporak sui, sui, sui. कश्टावतल्यानो तुमी, बार व्हरतल्यानो तुमी, म्हजेशी येयात सगळीं. हांव एकलोच सगळ्यांक तुमकां शांती समाधान दिता.
Solves boraxui, solves boraxui, solves boraxui, soi, soi. Solves boraxui, solves boraxui, solves boraxui, soi, soi. Sorves portum ce sove asum, Dulce soveasum, Mateva pormone Jesu Christa ce jufortuman, Matuca soia. जेजून म्हळें, सगळीं तुमी कश्ट करता आनी ओजाच्या बाराकाल आसा ती म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां शिकात, कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो आनी तुमच्या जिवाक समाधान मेळटलें. तर म्हजें जूं सोंपें आनी हळू म्हजें ओजें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हें वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाल बाबा भयणीनो, आयच्या दिसा हें देवाचें उतर आमकां एका खेरीत उतराचेर आमचें लक्ष ओडटा. हांव तुमकां समाधान करतलो. हें उतर देव आमकां एक देणें कशें हो समाधान जावपाचो एक अणभव दिवंक तयार जाता. असली एक आपोवणी आसा. आमकां देवान समाधान करप, असलो अणभवाक आमी अंतरेकताव. जरी तर आमी हांगा आयल्या जायती आमची मागणी घेवन आयल्या, जरी तर आमी हांगा आयल्या आमचे उपकार आटोवंक आयल्या, दिनवाशी काळजान आमी आयल्या, तरी आसतना हो देवान आमकां समाधान केल्लो अणभव आमी परत परत तो अंतरेकताव. मोगाल बाबा भयणीनो, थोडे गूण आसा आनी हे गूण आमकां देवान समाधान केल्या म्हूण आमकां खरेंच आमचो अणभव आमकांच कळटा आनी आमच्या वरवीं दुसऱ्यांक आमी गोवाय जाता. आनी आयच्या ह्या वाचपांनी आमकां हे गूण दिसून येता. शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो हे गूण जितले आमी शांत आसता, ल्हानवीक आसता, तितले समाधान देवा वरवीं आमकां अणभवूंक अदीक सोंपें जाता. तशेंच भाशेन आयच्या पयल्या वाचपान एके भाशेन दिनवासणेचें मन, आमचें दिनवासणेचें काळीज, कित्याक देवान आमचें सवें ओचोरियां केल्या, देवान आमचे मागणी आयकलां आनी तेकाच लागून आमी देवाक आर घालिता. असलें मन, असलें काळीज आमच्या मदीं आसा तेन्ना देवाचें समाधान आमी अणभवता. आनी हें समाधान अणभवूंक जायतो लोक आनी जायते पावट आमी आमच्या आत्मीक जिवितांत आशेता. मोगाल बाबा भयणीनो, असल्या सगल्या लोकांक आयज जेजू आपयता. कश्ट करता तीं, ओजाच्या बाराकाल आसा तीं म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान दितलो. मोगाल बाबा भयणीनो, आमच्याय जिवितांत आमी ओजाच्या बाराकाल आसाव, आमी कश्ट करता आनी हाका लागून आमची मागणी घेवन आयज आमी हांगा आयल्या. थोडीं जाणां आमी आमचे बसत मागणी करता. म्हज्या जिवितांत आयलेले हे वादळ पयस जावं. थोडीं आमी दुसऱ्या बसत मागणी करता, अदीक करून आमच्या भोव लागशिल्ल्यांक, आपल्या भुरग्यां बसत, बाबा माय पाय बसत, वो आपल्या लागशिल्ल्या बसत मागणी करता. आनी थोडीं जाणां आमी दुसऱ्या आख्ख्या समाजाच्या गरजा बसत मागणी करूंक हांगा आयल्या. जायतें संवसारान घडटा, आख्ख्या संवसारान हें वातावरण बदल्लां, ताचेय बसत शांती जावंक, मनशाची वागणूक मदीक अदीक ल्हानवीक जावंक आमचे मागणी. मोगाल बाबा भयणीनो, ही मागणी देवान आयकून आमी समाधान कितें जाता तें आमच्या जिवितांत अणभवूंक असली कृपा आमी आयज मागता. आनी ही समाधानाची कृपा जेन्ना आमी चाखता, कितें आमी पळयता,
आमच्या जिवितांत आमी एक तरेची पवित्रताय पळयता. आमच्या जिवितांत देवाची कृपा आमी पळयता. आमच्या जिवितांत ही विणवणी, सांता मोक्तांची विणवणी आमकां दिसून येता. आमच्या मागण्यांचो फोड आमी भोगता. असलें समाधान अणभवूंक आमी देवा मुखार उबी रावता, खालती जाता. आमच्या पातकाची दूख दवरता. आमची वायट वागणूक सोडूंक आमी तयार जाता. कित्याक जें आमकां देव दिता तें उत्तम बरें, आनी हाका लागून आमी असले निर्णय घेवंक आनी असले निर्णय घेतल्या तेन्ना असल्या निर्णयांक अदीक विस्वासी रावंक, ते सदांच पाडून ताळणी पयस करूंक आमी केरीत भाशेन आमी तयार जाता. कित्याक देव आमकां आपयता तें अदीक उत्तम मोलाचें म्हूण आमी सगळीं जाणां. आनी आमी ह्याच देवाची कृपा सोदता तें आमी अणभवूंक. मोगाल बाबा भयणीनो, पादग्नाच्या जिविताचेर नदर मारीत जाल्यार असल्याच समाधानाचो मनीस तो आसलो. हें देवीक समाधान, संवसार दिता तसलें समाधान न्हय. एके भाशेन हे कुरपेन भरलेलें समाधान. ताच्या भोंवतणी जेन्ना आमी आसता तेन्ना आमकां तें समाधानाचो एके भाशेन अणभव आमी चाखता. आनी हें समाधान करूंक करीत भाशेन आपल्या काळजान तो देवाक दिनवाशी आसलो. देवाचो आदार ताणें अणभवलो. आमच्याय जिवितांत जायते पावट आमी देवाचो आदार अणभवला. जायती आमची मागणी देवान आयकल्या. पादग्नाच्या विणवणेन, दुसऱ्या सांता भोक्ताच्या विणवणेन, आंकवार मारयेचे विणवणेन आमची मागणी देवान आयकल्या आनी आयकत आसा. होच भावार्थ आमकां परत परत हें समाधान चाखोवंक हाडटा. मोगाल भाव भयणीनो, पादग्नाच्या जिवितांत हे गूण आमी अदीक उत्तम तरेन पळयता. अदीक करून शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो. आयच्या दिसांनी हे गूण किरीत भाशेन देवीक गूण हांव म्हणटा, हे गूण उणें जायत वेता, सोंपोंक ना. आमकां दिसता सगळे लोकांक राग येता, पासियेंस ना, कोणाकूच वेळ ना, आमच्या जायतें अशें दिसून येता. पूण थोडो लोक आसा, त्या लोकां मदें आमचेय मदें हांगा आसा. त्या लोकां मदें आमकां शांत आनी ल्हानवीक काळजाच्यो असली वागणूक दिसून येता. मनशाल असलो स्वभाव आमकां दिसून येता. आनी आमकांय आमच्या भितर अशें दिसता की असले गूण म्हज्याय जिवितांत हांवें वापरूंक दुसऱ्याक अदीक समाधान देवाचे कृपेन दिवंक हांवूय एक गोवाय जावं. हें एक आमकां एक बरें उदाहरण मेळटा. दुसऱ्याय आमच्या बाबा भयणी वरवीं, भावार्थ्या वरवीं, जायत्या ह्या प्रवाशा वरवीं ती देवाक भेटोंक वेता. आमकां असलो अणभव तांच्या जिवितांत दिसता. आनी आमकां एक असलो आवडो आसा, असलो अणभव, असलो परमोड हांवें दुसऱ्याक दिवंक म्हाका कितें फाटीं दवरता. मोगाल भाव भयणीनो, त्या वेळार आमकां ह्या शुभ वर्तमानाचो उगडास येता. वज्याच्या बारा काल आसा ती, कश्ट करता ती म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान दितलो. मोगाल भाव भयणीनो, ही वोड जरी तर आमी खोलायेन समजतली जाल्यार आमी उत्पत्तीच्या पुस्तकाचेर नदर मारूंक चड गरजेची. कित्याक जेजू ही शिकवण त्या पुस्तकाचेर एके भाशेन नदर मारून आमकां तो ही शिकवण दिता आपल्या पाटलावदाराक. आदावांक जेन्ना ह्या बागीन आसलो, आदाव आनी एव, तांचें काम सोंपें आसलें. जेन्ना त्या देवान केल्ले बागींतान तो भायर सरलो, त्या वेळार ताका कश्ट करचे पडले. हाचो अर्थ म्हटल्यार कितें? हाचो अर्थ हो, जेन्ना आमी आमच्या बरोबर देव आसा तेन्ना आमचें वजें ल्हव जाता. जेन्ना आमी सगळें आमीच करूंक सोदता तेन्ना आमच्या जिवितांत आमचो वावर आनी आमच्या जिविताचें वजें चड जोड जाता. मोगाल भाव भयणीनो, हें आपोवणें आमकां देवाक आमचो भागीदार करूंक. हें जू आतां आमी जायते पावट आतां आमकां चड दिश्टी पडना. हें गोरवांचेर जें जू घालता आनी जोताक लायता, दोग जाण ताका पाळे लायता. कित्याक हें वजें ल्हव जावंक. आनी ह्या चित्रांत ही उतरां जेजू आमकां सांगता. जरी तो तुजेर वजें आसा तें म्हाका दी, जें म्हजेर आसा तें तूं घे. आनी जेजूचेर कितें आसलें? ह्या प्रवासाचेर तो चलतालो
ताच्याय जिवितान जायते कोश्ट आसले आनी आमी हे जेजूचे कोश्ट येवंक आनी एके भाशेन आमी असल्या आव्हानांक फुडो करून समाधान शांती ल्हानवीकपणाची असली मनशां असले गूण वोपूंक आमकां देव आपयता. मोगाल बाबा भयणीनो, ह्या सुवातेर जेन्ना आमी येता तेन्ना आमची मागणी आमी देवाक उबारता. जशें आमी सुरवातेच्या उतरांनी आमी आयकलां, आमी कितें भाशेन आमचे देवाक दिनवास आठयता, कित्याक देवान आमकां ह्या सुवातेर मागणें करून जायते बरें आमच्या जिवितांत घडलां. अशेंच म्हज्याय जिवितांत पादाग्दराच्या जेन्ना हांव ह्या तुंबलासून पास जाता तसो वयता, एक मिनूत असो उबो रावता आनी म्हजें मागणें अशेंच, म्हाका तुजे भाशेन सादो मनीस कर, व्हडली मागणी ना. आनी हालींच थोडीं वर्सां आदीं आमचें एक नवें मागणें हांगा म्हाका पादाग्दराच्याच विणवणेन सुचयलें. तें म्हटल्यार जो लोक ह्या सुवातेर मागणें करता तांची मागणी देवान आयकल्या पुरो म्हणून हांव एक खेरीत मागणें ह्या वर्सांनी करूंक लागला. आमी तशेंच कितें करचें, आमी हांगा येता, आमची मागणी देव आयकता पादाग्दराचे विणवणेन. खेरीत भाशेन आमी असलेंच मागणें हांगा सोडून वयचें. हांगा लोक म्हज्या फाटल्यान आयला, येतलो, म्हज्या आदीं आयला, तांची मागणी देवान आयकल्या पुरो म्हणून, तांच्या जिवितांत तांणी समाधान अणभवल्या पुरो म्हणून, तांणी हे गूण आपल्या जिवितांत चाखल्या पुरो म्हणून, खेरीत भाशेन शांत ल्हानवीकपणाचे आनी खुशालकायेचे देवाक आर्गां दिता असले गोवाय जावंक हें वाचप आयच्या दिसान होच आमकां देवाचो संदेश. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्वेस्परा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या आदाराचें बलिदान आपल्या मोनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर तें मारून घेवं. सर्वेस्परा, तुका उलो मारतल्या तुजे पवित्र सभेच्या देण्याचेर तुजी दयाल दिश्ट घाल आनी आमची पवित्रताय वाडोवंक ती बदलून आमच्या आत्म्याच्या पसण करूंक दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणांच्या देवा, सोर काल्या आनी सोर ताई, जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समोरमताव. जिव्या भावार्थान ताचें पुनर्जिवणपण परगोडटाव. थीर बरवशान ताच्या मोहिमेवंत येण्याक अंतरेकताव. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती
निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povid, dobarat sorbis por tu, sorgari sosan, ponia tuja voi pova, ut sorgi tu caso Isui, sorves pora cenavi, iedate casoi, ut sorgi tu caso बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कॉस्ट मरोन सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें, ही तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड, तुमचे बसत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सस्नीक कोराचें रगत, पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचें बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूर पोरगोटुया. Sogna Gesù, ami hodokata, ani hekosit lepieta, titlei pauti, tu voi povan Isus, ami tu shei poron porgota. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करताव आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरवणीची काल्स तुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिनवासताव. आनी जेजूची कुडन रगत शोतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा आख्खे पिर्तुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जीवणपणाचो बोरवोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोजोलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागताव. अंकवार मारये देवाची माई सांगाती आनी तिचो पोती बागयोन झुसे, बागयोन दोन दुता आनी सोर काली तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. ताच्या सांगाताक तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा, सोर्वोंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमच्या सोर्वोंडराची याज्ञा मोनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थोन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बाप्पा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवंक,
तुझी कशी स्वर्गास जाता तशी संवसारांत जाव. आमचो दिसपटो ग्रास आसा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव. कशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तालणीन पडूंक दिव नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वोंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान अंतरेकताव. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवतकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाची आसासना. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोर दुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेतान राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोमियाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक माय मोगान शांती दियात. देवाचे शेली संवसाराचे पाप काटले आमचे काकलीत कर. देवाचे शेली संवसाराचे पाप काटले आमचे काकलीत कर. देवाचे शेली संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सोगली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. Rosnar boso doni koro sopla casa desmok tu so have sodas koru favor deva tuja moga lata karismoche Dukkadita Kalis Moche Dukkadita Devotija Moga Lakta Kalis Moche Dukkadita Kalis Moche Dukkadita Kiplo moso Okukero Makarotsloi Makarosloi Ekek moso Oprat sosloi Yekonaklo Makaraklo Devotija Moga Lakta Kalis Moche Dukkadita Kalis Moche Dukkadita Devotija Moga Lakta Kalis Moche Dukkadita Kalis Moche Dukkadita.
प्रार्थुया. सर्गींच्या बाप्पा, जेजूच्या कुडी रक्ताच्या जेवणांत आमी वांटो घेतला. हे पवित्र रितीन परतून परतून वांटो घेवन तुजें जिवीत आमचे भितर अदीक अदीक वाडोवं. ही आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. रोच वेळ बसूया. मोगाल पवमिनो व्हडा बवार्थान बरवोशान आनी भक्तीन हे पवित्र जाग्यार आमी एकठवल्या. पवित्र मिसाचे भेटींत आमी वांटो घेतलो. देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ केलो. जेजूक आमच्या काळजांनी आमी शिवलो. थोडी भोव दिलाय आमच्या जिवाक आमी भोगली. तुमच्या काळजा मनान घेवन आयिल्ले आवडे मागणी दोनूय देवान मानिवूत आग्नेल्या वरवीं तुमकां फावो करची, हीच आमची मागणी आनी आवडे. मानिवूत आग्नेल ओचोऱ्यांचो सागर आमच्या गरजां त्रासान आकांताक जेन्ना बवार्थान आमी उलो मारता, मानिवूत आग्नेल देवा कडेन मागून आमकां फावो करता. आयज लेन्सी फेर्रांव मालाड मुंबयथान आमकां अशें कुडीत करूंक लायता. म्हज्या पोटान जायत्यो लिंप नोड्स जाल्ल्यो, ते खातीर म्हज्या पोटान दुखतालें. केन्नाय केन्नाय सोंसूंक जायना तशें दुखतालें. 2 दिसाक हांव इंजेक्शन घेतालीं. एक दीस दुखूंक इतलें चड जालें मोरता कशें दिसलें. हे वेळार म्हजी माय एका व्हड भक्त मानेवंत आग्नेलाची, तिणें म्हाका म्हजे च्यायेंत मानेवंत आग्नेलाची माती घालून पिवूंक दिली. ती पियेतूच म्हाका बरेंच ओकूंक आयलें. ते उपरांत सगळी म्हजी दूख गेली आनी हांव सारकी बरी जाली. दोतोरान नव्यान तपासून सांगलें लिंप नोड्स नात म्हूण. हांव देवाक आर्गां दितां आनी मानेवंत आग्नेलाक वेगळीच सांताचो मान फावो जावंक मागता. मोगाल पवमिनो हो आमच्या भयणाचो बवार्थ तांच्या आकांताच्या वेळार आमच्याय काळजा मनांनी जायत्यो गरजो घेवन बवार्थान आमी पवित्र जाग्यार आयल्या. आमचो बवार्थ जिवाड करून ह्या नव्यानाच्या मागण्यांत आमी वांटो घेवया. उबी रावया. उपकार मेळूंक मागणे. सोर पदवेदार देवा, आमच्या सुर्गींच्या बाप्पा, आमचे सोडवणी खातीर तुजी मांडावड दिनवाशी मनान आमी ओळखता. आनी त्याच खातीर तूं विचून काडलेल्या सेवकां उदेशी ओचोऱ्यां लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशी परीन चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानेवंत आग्नेल एक नमुनो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिन वाचता. आमच्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानेवंत आग्नेलाच्या भाग्यवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्या प्रमाण काळजांतान मागता. तशेंच आतां मानेवंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनोदबरीत जिवितान भागीदार जल्म दाखोवंक उपकार. तुजी गरज बवार्थान फुडें घाल. एकूणा कशी फावो कर म्हूण विनयता. मानेवंत आग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळूंक मागणे. अगणित काकुतीच्या देवा, अगणित कागदीच्या देवा, सरपट पडून सरपट पडून तुज्या पांयां सोशी तुझ्या पांय सोशी आमी मागता. आमी मागता व्हडा विस्वासान व्हडा विस्वासान तुजी खुशी तुजी खोशी आनी आमच्या बरेपणान आमच्या बरेपणान उपकारता जाल्यार गाता जाल्यार मानेवंत आग्नेलाक मानेवंत आग्नेलाक सांताचो मान सांताचो मान फावो कर. फावो कर. आमचे पवित्र सभेचे आमचे पवित्र सुबेचे इगोर्जेचे इगोर्जेचे उगडपर घटणे उदेशी उगड परगटणे उदेशी मागता मागता आमच्या सोमया आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची नावी. येशू क्रिस्ताचे नांव. आमेन. आमेन. मोगाल भावमिनो, जायतीं जाणां आमी पिडींत कश्टवता. जायतीं जाणां पिडीत आसात पूण ह्या जाग्यार नात. तांकांय आमच्या मागण्यांत आनी मनांत हाडून हे पिडीवंताच्या मागण्यांत बवार्थान वांटो घेवया. सर्वेस्परा आमच्या दयाल आनी काकलुतसार बाप्पा, आमच्यो असोक्तायो सोंसूंक आनी आमच्यो दुखी भोगूंक तुवें तुज्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत धाडलोय. तुजे लागीं आमी कालतीपणी मागता. ह्या आमच्या पिडीवंत भावां भयणांचेर बलेपणान जो करीत आशिर्वाद घाल. तांकां कुडीची घोटाय, ओतम्याचें तीरपण, दुखी कोतींनी सोंसणीकाय भलायकेची पूर्णताय दी. तांच्या जिवितांत तुजी शांती, करमोग आनी बलेपण भरपूर आसूं. तांच्या कश्टां दुखांत ती तुजेर बाबाट दवरून तुका तियोन भोवूं. हे परी भावां भयणाच्या एकवटान सदांकाल जिवं आनी संतोशान तुका वाखाणो. तुजो जियेताय आनी राजवो चलयताय सासनाच्या सासनांत. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. सोर पदवेदार देव,
बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आनी आम्हा समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. Jesucia Boga Dušena ai spolsota Veisopi Gomi Dusaunasa Sorgash Wadada Koina Veisopi Gomi Dusaunasa Sorgash Wadada Koina Ula Samche Neva Hamu